नमस्कार येवकार. गोवा टुडे सुयश गावणेकर. सविस्तर खबर आदी हेडलाइन्स. म्हादय उपरांत कर्नाटक तिळारीचे उदक व्हरपाचो प्लान. उत्तर गोंयचेर परिणाम. WRDचो अलर्ट. पेडण्यां बार्देजाक तिळारीचे दिसाक 200 MLD उदक. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्बंधा उपरांत 2 दिसांत मुख्यमंत्री केजरीवाल दिता राजीनामो. लोक कौल दिय मेरेन मुख्यमंत्र्याच्या खुर्चेर बसचोना. नोव्हेंबरांत वेंचणूक घेवची म्हूण मागणी. बारा वरांत रस्त्यार गेले 4 जीव. पेडण्यां उपरांत राती नानोड्या दिवचले एक्सिडेंटात 2 तरणाटे आपघात केले. मोटार आनी 2 व्हिलरीचो राती एक्सिडेंट. साउंड पोल्युशनाचो इश्यू खंय अंडर कंट्रोल. बीच बेल्टांतल्या मेजर साउंड पोल्युटरांचेर हायकोर्टाची नजर. पर्यावरण मंत्री आलेश सिकेर उलयलो. सरकारान 7.56 लाख मेट्रिक टन मीन काढले. ई-पावणे 31वे ई-पावणे 5 लॉटांनी पावणी. 30 सप्टेंबराक पावणी जावपाची शक्यताय. रोटरी क्लब दोनापावलांनी IMA दिवचलेन केली गोंयची पहिली सर्व्हिकल कॅन्सर जागृती वॅक्सिनेशन ड्रायव्ह. 26 चलयांक वाशिना. दुसरो डोस 6 म्हयन्यांनी. चिमला गणेश विसर्जनाचो विषय अजून सुटना. विधानसभेत येवन जालो मात तड ना. उदक घाण आशिल्ल्यान 40 गणपती विसर्जन नासतना देगेर. म्हादयवेल्यान कोर्ट आनी लवादा मुखार तंटो चालू आसतना कर्नाटकाचो तिळारीचेर दोळो. तिळारीचें उदक व्हरूंक कर्नाटकाचो प्लान. आमदार खासदारांची बेळगांवां बसका. तिळारीचें उदक व्हेल्यार उत्तर गोंयाक कमी पडटलें. WRDन अलर्ट दिला. तिळारीचें 73% उदक गोंयाक येता. पेडणे आनी बार्देशाक दिसाक 200 MLD लागता. म्हादय उपरांत कर्नाटकाचो आतां तिळारीच्या उदकाचेर दोळो. तिळारीचें उदक वळोवपाचो कर्नाटकाचो प्लान. WRD खात्यांतले सुत्रां सांगता ते प्रमाण उदक वळयल्यार उत्तर गोंयाचेर परिणाम जातलो. कबलाती प्रमाण तिळारीच्या उदकाचो 73% वांटो गोंयाक. सद्याक पेडणे आनी बार्देशांत दिसाक 200 MLD उदक तिळारीचें जाय. वर्स 2027 मेरेन दिसाक खंय 800 MLD उदक जाय पडटलें म्हूण WRD खात्यांतली सुत्रां सांगतात. तिळारीचें उदक वळयल्यार महाराष्ट्र आनी कर्नाटकच्या शिमेवेल्या गांवांकूय उदक कमी पडटलें म्हूण केरकर सांगता. धरणांतल्यान हे उदक जे आसा म्हणजे थंय जे धामणे म्हणून आसा, धामणे हांगासर तिळारीचे मुख्य धरण आसा, तर त्या धामणेच्या प्रकल्पान हे उदक हाडपाचें आनी ते उदक मागीर चंदगड आनी त्याच प्रमाणे कर्नाटकांतलो जो वाठार आसा त्या वाठारांत ते उदक जे आसा ते व्हरपाचें तेंच्यांनी ठरयलेलें आसा. आनी जी न्हंय जी आसा मार्कंडेय न्हंय जिचो उगम जो आसा तो बेळगांव तालुक्यांतल्या कणकुंबी लागसार जे जंगल आसा त्या वाठारांत मार्कंडेय नदीचो उगम जाता. तर त्या मार्कंडेय नदीन हे उदक व्हरपाचें आनी थंयच्यान मागीर हे उदक जे आसा ते राकोस्कोप व्हरताले. आनी राकोस्कोप हांगासर जे बेळगांव आनी हेर वाठाराक पिवपाचें आनी शिंपणावळी खातीर उदक दिता. तर तेका तेचो वापर करपाचो असो तेंचो आराखडो आसा. गोंयच्या लोकांक तेचे त्रास सोंसचे पडटा. तशाच प्रकारचे त्रास जे आसा तर त्या अर्दांतल्या सीमा भागांतल्या लोकांक जे चंदगड तालुका आसा कोल्हापूर जिल्ल्यांतलो आनी त्या शिवाय बेळगांव जिल्ल्यांतलो जो वाठार आसा तर त्या थळाव्या लोकांक तेचे त्रास भोगचे पडटाले. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी. 2 दिसां भितर मुख्यमंत्री पद सोडटा. दिल्लीचो मुख्यमंत्री केजरीवालान जाहीर केलां. लोक कौल दिया मेरेन परत मुख्यमंत्र्याच्या खुर्चेर बसचोना. केजरीवाल उलयला. महाराष्ट्र आनी झारखंडाचे वेंचणुके बरोबर खंय दिल्लीची वेंचणूक घेवची. जेलींतल्यान भायर आयल्या उपरांत केजरीवाल आपाचे कचेरेंत पावलो. इनको यह लग रहा था केजरीवाल को जेल भेज देंगे तो दिल्ली में इनकी पार्टी टूट जाएगी, दिल्ली में बीजेपी की सरकार बना लेंगे।
इनको लग रहा था पंजाब की सरकार तोड़ के पंजाब में हम अपनी सरकार बना लेंगे, इनके एमएलए तोड़ लेंगे, लेकिन हमारी पार्टी नहीं टूटी। अगर देश की जनता, दिल्ली की जनता को लगता है केजरीवाल बेईमान है, मैं 1 मिनट के लिए सीएम की कुर्सी पे भी नहीं बैठूंगा। 1 मिनट के लिए मैं बैठने को तैयार नहीं। हमारी पार्टी का बैंक अकाउंट खाली है। मैंने जिंदगी में कुछ नहीं कमाया, अपनी इज्जत और अपनी ईमानदारी के सिवा मेरे पास कुछ नहीं आया। कि जब तक ये मैं कोर्ट से बरी होके ना आ जाऊं तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। उन्होंने कहा जी ये 10 साल चलेगा केस, तो केस ये अभी लंबा चलेगा। आज कोर्ट जितना कर सकता था, कोर्ट ने हमारे पक्ष में निर्णय लिया है, हमें बेल दे दी उन्होंने, ऐसे कानून में जिसमें बेल मिलनी नामुमकिन होती है। आज मैं आपकी अदालत में आया हूं, जनता की अदालत में आया हूं, आपसे पूछने के लिए आया हूं, क्या आप केजरीवाल को ईमानदार मानते हो कि गुनहगार मानते हो? 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं, और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। अगर आप मेरे को वोट देके जिताओगे और अगर आप कहोगे कि केजरीवाल ईमानदार है, तो चुनाव के बाद, उसके बाद जाके मैं सीएम की कुर्सी पे बैठूंगा, तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। 12 वरां भितर रस्त्यार 4 जीव गेले। पेडणे उपरांत राती दिवचले नानोड्या एक्सिडेंटांत नानोड्याचे 2 तरणाटे आगताक सोंपले। दोडा मार्गावटीन इतली मोटार आनी 2 व्हिलरीची टक्कर, नेटान धपको बशिल्ल्यान दोगूय गेले। रातीं वॉल्तार अदमास चुकिल्ल्यान एक्सिडेंट जाला आसुये म्हणून दुबाव। काल रातच्या टायमाचेर सुमारे 9 वरांचेर बिचोले पेठेच्या नानोडा हांगातल्या पेठेचा वाडा व्हॅली मेडोज ह्या टनाचे जो अगदी खतरनाक टन आहा, त्या टनाचेर काल एक भीषण अपघात जाला, आणि ह्या भीषण अपघाता भितर जो 2 व्हिलर जो चलयताले तो 2 व्हिलर वालो जे 2 जण आहा ते ऑन द स्पॉट गेले, आणि त्या हेतून अशें कळटा की प्रतीक कांदोळकर आणि लक्षण मळी हे दोन्ही वरचा वाडा नानोडा म्हणजे हांगातले स्थानिक जे आहा ते आपले बिचोलच्यान घरा कडेन वयताले आसता, आणि ती स्विफ्ट डिझायर जी आहा ती अशी म्हायती मेळटा की ती दोडा मार्गाच्यान बिचोलेच्या दिशेन वयताली। त्याच बरोबर टर्न जो आहा तो भरपूर खतरनाक। फुडले गाडी आतां दिसाळें सुद्दां जे हांगा येवन जेन्ना गाडी पळयली तेन्ना जे टर्न आहा तो टर्नाचेर गाडी दवरलेली, आनी त्या हेतून जो टर्न आहा तो खतरनाक आसल्या कारणान कदाचित रातची सुद्दां ही घटना घडपाक मुख्य कारण ते वळण आसूं शकता। इतले मजगती पणजेच्या पाटो ब्रिजाचेर आयतारा एके हिट एंड रन केशीत रेंट कारीन एका स्कुटरीक धपको दिलो। रेंट कारवाल्यान अपघाता उपरांत थंयच्यान पळ काडला। स्कुटरीचेर आशिल्ल्या नुस्तेकाराक किरकोळ दुखापत जाल्या। हेजो नांव राहुल, आनी एकलो रेंट कॅब एका मोकून हांगा पळय तेजी गाडी पळय अख्खे फोडून आनी पळय सगळे टॅक्सीकार हांगा रावल्यात, आनी एक पळय मोकून ते अख्खे नुस्तें घेवन तेजे पाड घालून तो रेंट कॅब धांवून गेलो खंय। आनी ते रेंट कॅबाचे नंबर GA07 ते अल्फाबेट खबर ना तेका 1336। मातशें प्लीज पळय इन्फॉर्मेशन काडा, आनी तो कोण आहा पळय तेका मातशें पुलिसाक सरेंडर करपा लाया। पळय हेजी गाडी पळयात, गाडीची परिस्थिती पळय तेजी, हे पळय तो कशें पडले, हांगा नुस्तें बीन चेपले, गाडी चेपली पळय, पळय आख्खी गाडी डॅमेज करून तो कोण टुरिस्ट आहा पळय काय तो गोंयकार, तो कोण चलयतालो तो खबर ना। स्टुडंटा खातीर सुद्दां सावंड पोल्युशनाचो इश्यू खंय अंडर कंट्रोल। पर्यावरण मंत्री आलेस सिकेर सांगता, जरी हे विशीं कागाळी येत आसल्यो तरी हायकोर्ट परत परत कागाळी येवपी 5 मेजर पोल्युटर आस्थापनाचेर खंय नजर दवरून आसा। मंत्री सांगता, हायकोर्टाचेर पाती येवन कारभार। Sound pollution, I think by and large it is under control. Though we have received complaints, the High Court has identified five what do I call them? Restaurants or pubs or whatever you call, five such places, and they are being closely monitored by the court. And let's see the outcome.
मायन्स खात्यान 7.56 लाख मेट्रिक टन मीन ई पावणेक काडला. नावेली, सांगे, धारबांदोडा, दिवचल आनी आमाणो जेटीचेर तशेंच प्लॉटांचेर पडून आशिल्ल्या ह्या मिनाची 30व्या ई पावणेंत 5 लॉटांनी पावणी जातली. बेज मोल 895 रुपया ते 1680 रुपया टन अशें आसा. 30 सप्टेंबराक पावणी जावपाची शक्यताय. रोटरी क्लब दोनापावल आनी IMA दिवचलेन मेळून 26 चलयांक सर्विकल कॅन्सर प्रतिबंधक इंजेक्शनां दिलीं. अवेरनेस आनी वॅक्सिनेशन ड्रायव्ह तळावले मातृछायेचे बालिका कल्याण केंद्रांत जालो. ह्या एकाच कॅन्सरा खातीर आतां मेरेन इंजेक्शनां आयलां. दोतोर साळकार सांगता, डोसाचें दुसरें इंजेक्शन 6 म्हयन्यांनी. मोहीम गोंयभर चलतली. Rotary Club of Donapal and Rotary International with Indian Medical Association Bicholim branch and मातृछायेची ही जी आमची वाड्याची एक ब्रांच जी आसा, हे सगळ्यांनी एक लागीं येवन एक सामको ऐतिहासीक अशें आयज कॅम्प हांगा केल्लो आसा, विच इज अगेन्स्ट कॅन्सर ऑफ द सर्विक्स. सर्विक्स म्हणजे युट्रसाचें तोंड आसा, ताजो कॅन्सर जावन आसता, तो प्रिवेंटेबल आसा एज वेल एज तो फुडें जावचो न्हय म्हणून ताका वॅक्सीन अवेलेबल आहा. एंड इट मे बी द ओनली कॅन्सर ताका वॅक्सीन आयज अवेलेबल आसा. इट इज मार्केटाक मेळटा अशें न्हय की ते ओनली सायंटिफीक आसा, पूण ते आसा, मेळटा मार्केटान. पीपल हॅव टेकन आनी ताजेर सफिशियंट रिसर्च जाल्लो आसा. सो हो आयज आमी फर्स्ट कॅम्प हांगा केल्लो आहा. थंय आमी आयज 26 जाणां जी इनमेट्स ऑफ द मातृछायेच्या वाड्याची आसा तांकां आमी सगळ्यांक आयज तांकां वॅक्सिनेट केल्ली आसा. आनी कोणाकूच कांय त्रास जावंक ना. एकदम अपुर्बायेची अशीं भुरगीं आहा. फ्रॉम 9 years टू ऑलमोस्ट अराउंड 20 years वी हॅव डन द वॅक्सिनेशन. आनी मागीर तांकां परत नेक्स्ट डोस जो आसतलो तो 6 म्हयन्यांनी येतलो. सो देर आर 2 doses. सर्विरेक्स इंजेक्शन म्हणून आसा ते गेलां. ते स्पॉन्सर्ड बाय आमचे रोटरी क्लब ऑफ दोनापावला. Today we the Rotary Club of Donapal as आमी 24 girl childsak vaccine दिला हिंगा मातृछायान. We had planned to give 24 children, पूण आमी 26 भुरग्यांक दिला आयज vaccine. Importance of this is because HPV virus which causes cervical cancer is the only virus which can be eradicated by giving vaccine. So basically cancer can be eradicated during vaccine, and this importance we are trying to spread. This year Rotary Club of Donapal has taken it as its pilot project to vaccinate as many children in Goa that we can, and we are very happy and today on this auspicious day that we could vaccinate 26 children. Our club plans to vaccinate as many children as we can, not just girls, even boys can be vaccinated for this. So if anybody is interested, please come forward. You must understand that because of this vaccination we can eradicate cancer. Right now cervical cancer is the second most important cancer in the world, and in India is 1/4 of that number. India gives 1/4 of that number to this whole second cancer. So if we give this vaccine to this generation, imagine we can eradicate cervical cancer. So that is our hope, that Goa being the main state, we can start and show this eradication process. घेऊ एक बारीकसो ब्रेक. पळयत रावत प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घरा घरांनी पंचामृता. चिमला गणेश विसर्जनाचो इशू अजून सुटना. निकतो विधानसभेत इशू आयिल्लो. पुलीस प्रोटेक्शन दिवपाचें मुख्यमंत्र्यान उतर दिल्लें. अंदू उदक घाण आशिल्ल्यान चिमलाचे लोक 40 गणपती विसर्जन करिनासतना देगेर दवरून गेले. फाटलीं कितलीं वर्सांच जाली हो इशू चल्ला, मात तड लागना. चिमला गणेश विसर्जनाचो इशू आजून सुटना. इशू विधानसभेत आयिल्लो तेन्ना मुख्यमंत्र्यान कितें जाप दिल्ली आयकात. Of the people of Chimbal in Santa Cruz constituency, as the traditional Ganpati Visarjan Tali has been illegally filled, causing panic in the village. The plans of the government to resolve the same. Will resolve. कारण ताका ते चवथीक आनी सरस्वती पुजना खरें म्हणजे ती गव्हर्मेंटाची प्रॉपर्टी आनी तांकां ती तळी जी आहा ती परमनंटली त्या लोकांक मेळपाक जाय. म्हाजेंय मत आसा फाटलीं 4 वर्सां हांवूय तांकां त्या टायमार मागीर पुलीस कलेक्टर आफोवन
फोर्सफुली ते करून दिता एक्चुअली, बट तो त्या कोर्टात असल्या कारणान परत परत मॅटर तशेंच लोकांक बेनिफीट मेळटलो तो लोकांक बेनिफीट मेळपा जाय. पूण केन्ना लीज सायन मारलेले आहा तेन्ना कलेक्टरान एक्चुअली शूड हॅव टेकन अ नोट ऑफ दॅट डिसींग न्हू दॅट इट इज अ ट्रेडिशनल फायल ट्रेडिशनल करूया. गेली 2 वर्सां आमी पळयता विधानसभेत एक विशय आसता तो म्हटल्यार सांताक्रूज मतदारसंघातलो चिंबल गांवचो गणपती विसर्जनाचे विशय. गेल्या वर्सा सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकारान विशय मांडले सांगले तो म्हटल्यार चिंबल गांवांत हांगासर गणपती विसर्जन करपाक प्रॉब्लेम येता, ताच्या परस ह्या वर्सा परतून एकदा तो विशय सॉल्व ना म्हणून सांताक्रूजचे आमदार रुडार फर्नांडिसान परत एकदा ह्या असेंब्ली सेशनात प्रश्न मांडलो तो म्हटल्यार चिंबल ह्या गांवांत गांवच्या लोकांक गणपती विसर्जन करपाक प्रॉब्लेम अडथळे येता, त्या संबंधित सरकारान ह्या फावटी आश्वासन दिले की आपण हे सॉल्व करूया म्हणून. चिंबल गांवचे लोक ह्या वर्सान तेंच्यांनी गणपती विसर्जन म्हणटा ते उदकांत करूंक ना, तर तेंच्यांनी तशेंच ते भायर दवरलेले आमकां पळोवपाक मेळटा. प्रोटेक्टा खातीर रुपेश रावत. रायबंदरा स्मार्ट सिटीच्या रस्त्याची दशा. फोंडकुलां पुरयल्यांत ती अर्दकच्चो कारभार. 2 व्हिलरवाले शेकड्यांचेर घसरतात. थळाव्या रस्त्यार देंवले. आमदार मंत्री बाबुशान लक्ष घालून रस्तो जाग्यार घालचो म्हणून लोक मागता. 2 सप्तकांची डेडलायन दिल्या, ना जाल्यार रस्तो आडावपाची तयारी. आयज आमी हांगा सगळे रायबंदचे नागरीक हांगा जमल्या हे रस्त्याची दुर्दशा जाल्या म्हणून. सरकारान आमकां प्रॉमीस केल्ले की रस्ते बरे जातले, उदक दितले, सगळे सप्लायज बरे आसतले म्हणून. आयज हे रस्त्याची दुर्दशा पळया कितें जाल्या ती. हांगा सरकार तुमच्या दारीचो कॉन्सेप्ट सोडून उदक आमच्या दारीर हाडलें, लोकांची घरां उदकान भरलीं, आतां खड्डे आमच्या दारीर हाडल्या आनी आतां हो पावस थांबलेल्या कारणान हांगा धूळ जाता, ती धुळूय आमच्या दारीर हाडल्या. की हे बाबा रस्ते जर तुमी 2 आठवड्या भितर जर सारके करना जाल्यार आमी 30 तारखेक सप्टेंबराच्या हो रस्तो ब्लॉक करतले म्हणून. दीस इज अ क्लियर अ थ्रेट. इट इज नॉट अ थ्रेट, इट इज अ कायंड ऑफ अ आमी प्रोटेस्ट की बाबा आमी हो रस्तोच बंद करतले, की पुरो जाले, तुमचे खूब सोंसले आमी आनी आमकां सहनशक्ती ना, कशेंच ओगी रावपाचें ना. हांगा स्मार्ट सिटी ते भाड्याचे बैल हाडून हांगा दवरल्या आनी तांच्यांनी हांगा रस्त्याची वाट लावन दवरल्या. आतां हे इशू आमी स्वता लोक फुडें येवन हातान घेतिल्ले आसा. हो फक्त एक तुमकां एक शिटकावणी, बाबा हे तुमी जाग्यार घालात, हे इशू पयलीं प्रायोरिटीचेर घेयात, आनीक सोंसपाक जायना. सो खंयच्याय डिपार्टमेंटान खंयची ऑथॉरिटी लागता तांच्यांनी हे इशू पयलीं घेवन जाग्यार घालपाक जाय आनी आमचे इशू सगळे सोडोवप. इतले मजगती काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी कुडचड्यार आयतार सावन पॉटहोल फ्री मुवमेंट सुरू केलो. कुडचडेच्या रस्त्यार पडिल्ल्या फोंडकुलां आनी फोंडाऱ्यांनी काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी माती भरून ताचेर शेण सारयलें. दोन महिने जाले सांतिनेत शीतल हॉटेला लागसार उदकाची पायपलायन फुटून दिसपट्टे हजारांनी लिटर उदक वता. स्मार्ट सिटीचें काम करतना खंय पायपलायन फुटली. विधानसभेंतय इशू आयिल्लो. चवथी आदीं जाग्यार घालपाचें उतर मुख्यमंत्र्यान दिल्लें, मात अजून जाग मागना. लायन फुटल्या नव्या स्लॅबा मुळा. सुमार 2 महिने मायज जाले ना. आमचो CM येवन सगळे पळोवन गेलो, फाटीं सर्वे बिर्वे केल्ले तेंच्यांनी. पूण ते कितें म्हणटा हे सगळे सिमीट फोडपाची पडटा. सिमीट फोडपाचें म्हणल्यार कितें उदक हांगा पिवपाचें उदक हे नळाचें उदक सामकें खूब वयता. ती सकाळी 6 ते 7:30 मेरेन आनी सांजे परत 6 ते 7:30 मेरेन खूब उदक, भरपूर उदक. कम म्हाका दिसता दिसाक कितकेशेच उदक लिटर वयता. मातशें तरी कितें तरी लक्ष घालपाचें गव्हर्मेंटान. PWD सांगलें कितके फावटी दाखयलें, येता पळयता वयता आनी कांयच करना. असं म्हणल्यार लोक पडटा न्हू. अशें केल्लें 2 महिने मायज जाले आतां. हे आतां हेंच्यांनी केलें आतां म्हयनो जायत येयलो. जज येयलो हायकोर्टाचो, तेणे पळोवन तांकां ऑर्डर दिली सगळें बंद करा म्हणून. पण काय सगळें बंद कर, कांयच करना. तशीच आसा. आनी उदक आतां कितले जालें दिल्लीचें उदक आसा. 2 महिने मायज जाले. अशेंच आसा. 2 महिने मायज जाले सारके. कोण येयना पळोवपाक. कोण येयना. तेंचे येयले भाग्य कंपनीचे कोण येवन पळयले. फाटीच्यान केलें मातशें ड्रिलींग केलें, पूण ते म्हणटा भितर हा पायप फूल पळयता आनी वयता. ते म्हणटा सगळे फोडपाचें पडटा. सिमीट काँक्रीट घातल्या ती फोडपाची पडटा म्हणून ते दोन वयता तेची. जे चर्च आयला चर्चे मुखार आयला परत एक सांतिनेज जंक्शन लागता हांगासर, हांगा हॉटेला सायडीक. आनी म्हणजे फाटल्यान पळोवपाक शकता एक फोंडकूल व्हडले खणलेले आसा. आनी हे 2 महिने पयलीं हांगासर जे कॉन्ट्रॅक्टर आसले स्मार्ट सिटीचे तेंच्यांनी हांगासर खणिल्ले आनी ते पळयत जाल्यार सगळे पायप फुटले. आनी आतां 2 महिने हांगासर सकाळचे आनी सांजचे कितलेशे पिवपाचें उदक हांगासर वेस्ट जाता.
हाच्या उपरांत एसेंब्ली विशय येयल्लो. एसेंब्ली विशयान मागीर सीएमान एक आन्सर दिल्ले की तेणें सांगलेलें की बेगींतल्या बेगीन 34च्या पयलीं हे आहा ते आमी जे हांगा पायपलायन फुटल्या ती रिपेरिंग करतले. बट 34चे चवथ जाली ऑलरेडी. 7 दिसांचे गणपती सुद्दां पावयले, अजून देखून हांगासर रिपेरिंग जालें दिश्टी पडना. प्रोटंडा खातीर सांतिनेच्यान रुपेश रावत. दरेकल्याच्या घरांत वोलो सुको कोयर आसताच. लोक तो काडून भायर रस्त्यार वा व्हाळांनी उडयतात. ह्याच कोयराचो गॅस करून रांदपाक वापरप आनी ऑर्गेनीक सारेंय केल्यार कोणाक नाका. वेल्ला काणकेच्या विजयदत्त लोटलीकारान ही गजाल करून दाखयल्या. खासा रिपोर्ट. आणि सेफ बाबा ना आपली बाबा हे कितें एका व्हडले इन्वेस्टमेंट करून व्हडले पायप नाही, सादे पायप, तेचे पायप आपण सादे वॉटर लेवलाक वापरता पळय ते पायप. तुम्ही एक लाय शेगडी, 2 शेगडी लाय, प्रत्येकाच्या घरान गार्बेज किचन वेस्ट तयार जाता आणि हे वेस्ट काडटात आणि भायर उडयतात किंवा रस्त्याचेर उडयतात आणि प्रदूषण जाता, घाण जाता. पूण हे जे वेस्ट आणि जो गार्बेज आहा त्याच्या पासून जर त्याचो उपयोग केलो जाल्यार ऑर्गॅनिक सारें तयार जाता किंवा गॅसूय तयार जाता. वेर्लाचो एक विजयदत्त लोटलीकार हेणे एक आधुनीक अशें बायोगॅस तयार केला. हे दोन टँक आसता. हो एक टँक, हो कंप्लीट पॅक टँक आसता. तेका शेवटीन एक हे इनलेट जो वेस्ट आसता हेजो किचन वेस्ट आसता पळय तो आमी शेवटल्यान हितून भितर घालता. हितून घालपाचो, हितून किचन वेस्ट घालपाचो. तो ह्या पायपांतल्यान भितर वयता, ह्या डायजेस्टरान वयता. हितून डायजेस्टरान वयता आनी हितून तो डायजेस्ट जाता. तितून ते गॅस फॉर्म जाता आनी जी गॅस आसा पळय ती ह्या पायपांतल्यान गॅस जाता पळय ह्या पायपांतल्यान ती ह्या टाकयेन येता. ही गॅस टँक आतां हितून गॅस भरलेली आसा. जशी गॅस जाता पळय तशी वयर सरतली, आपोआप वयर सरतली आनी जशी वापरता पळय ती सकयल वयता. वेट आसल्या कारणान प्रेशराक सकयल वयता आनी ती तुका भितर आमी कुकिंगाक वापरूंक मेळटा ती गॅस. कुकिंग आनीक एडवांटेज कितें आसा की हितून गॅस आमकां मेळटात. तर दुसरी गजाल आमचे जे घरांतले किचन वेस्ट आसा ते आमी अशें भायर उडयतात थंय, उदीर लागता आनी कितें लागता आनी थंय घाण वास मारता. तो एवॉयड करूंक शकता. तो कित्याक तो हितून घातल्या कारणांनी तेजे डिकम्पोज जाता, मागीर मॅनेजमेंट जाता, वेट वेस्टचें मॅनेजमेंट जाता तुमच्या घराच्या घरांत. आनी तुमकां हांगासरल्यान एक हें मेळटा, हांगासरल्यान जे मेळटा हें मेळटा पळय लिक्वीड येता पळय, हांगासरल्यान आमच्या समजा काडले काय ना हे लिक्वीड येता. हे लिक्वीड मॅन्युअर ते मॅन्युअर आहा पळय ते आमी झाडांक वापरतात. हांव गेले भायर कितें दवरून गॅस सोंपली जाल्यार हेका भंय ना की बाबा ही कशी जाता. ही गॅस जर वारेन ते बंद जाली जाल्यार हेजी भंय आसता. हांव काडी पेटयली जाल्यार थंय भडको जावंक शकता. पण हांगा ना, हांगा कशें जाता, हांगा गॅस सोंपली जाल्यार हांव काडी लायली जाल्यारूय उजो पेटना. स्टुडंटा खातीर म्हाका तेजें नांव सांगलें पडटा. सावंतवाडींतली लांकडाची खेळणी आनी गंजिफा सामक्या फामाद. हालींची भुरगीं पत्ते खेळटात तसोच गंजिफा हो पत्त्याचो खेळ. मात ह्या हातान रंगयल्ल्या गंजिफा कार्डांचेर किंग आनी क्वीन न्ही जाल्यार विष्णूचे 10 अवतार रंगयतात. 17व्या शेंकड्यांत सावंतवाडींत आयिल्ल्या ह्या गंजिफाचें दायज थंयच्या कारागिरांनी अजून तिगोवन दवरलां. खासा रिपोर्ट. गंजिफा म्हणजे काय ते आम्हाला सुरुवातीला म्हणजे एक कॉमन नाव आहे, पण ते दशावतार म्हणून विष्णूचे 10 अवतार आहे असा तो गेम आहे. आणि हा गेम जो आहे की नाही खेळताना म्हणजे इथे आपल्याला कोणाला तसं माहीत नाही, पण सर्वसाधारण हा गेम दिवसा जो खेळायचा येईल तर राम अवताराने खेळायचा आणि रात्री खेळायचा तर कृष्ण अवताराने खेळायचा असे त्याचे पद्धत. म्हणजे कृष्ण पक्ष आणि शुक्ल पक्ष असा त्याचे ते नियम आहे. त्याच्याबरोबर एक बुकलेट मिळतो काय
त्याच्यासाठी माहिती मिळते त्याला एक बॉक्स येतो आणि त्याच्यामध्ये तो सोयाचा. आणि हा दुसरा जो गंजिफा म्हणून आहे, हा जो गंजिफा हा मोगल टाईप आहे. म्हणजे सर्वसाधारण की ना अकबर बादशहाच्या कातकीमध्ये त्यांच्यात जी काय आयुधं होती, त्यांच्यात जी काय हे होती त्याच्यावर आधारलेला हा ह्या गंजिफामध्ये 96 पानं येतात आणि 96 पानामध्ये तो खेळला जातो. आणि साधारण किती प्रकारचे हे गंजिफा असतात? गंजिफा 2-3 प्रकारचे आहेत. आता हा एक प्रकारचा आहे, हा एक प्रकारचा आणि हा एक, हे 3 प्रकारचे आहेत. आणि त्याच्यानंतर हे प्लेईंग कार्ड आहे, हे आहे आपली पूर्वीचे आहे. आता हे रेग्युलर इथे आम्ही खेळतो कोणी त्याच्यामध्ये आहे. पहिले हे आम्ही चित्र फक्त रेखाटून घेतो, गोष्टी अशी रेखाटून घेऊन रंग भरायचा आणि त्याच्यानंतर झिरो ब्रशने त्याची पूर्ण चित्र करायचं, असं आहे ते. पण म्हणजे दुसरं कसं आहे, आता ह्याच्यामध्ये तो 0 पॉईंटचा जो ब्रश आम्ही वापरतो तो 0 पॉईंटचा ब्रश कुठेही बाहेर जाणार नाही, बरोबर चित्राप्रमाणेच तो येणार. आणि साधारण एक कार्डचा सेट तयार करायचा झाला तर किती वेळ लागतो? हा करायचा तर आता गंजिफा तयार करायचा आला तो जवळजवळ 15 ते 20 दिवस लागतात एक सेट तयार करायला. पण आम्ही काय करतो, जवळचं कोणतरी आर्टिस्ट बरोबर ठेवतो, त्याच्याकडे अर्ध काम देतो, त्याच्यानंतर येतो आणि त्याच्यानंतर तो पूर्ण केला जातो. आणि ह्या गंजिफाला जास्त वेळ लागतो. दर चित्री गंजिफा जे म्हणतो ह्याला जवळजवळ एक सेट बनवायला 1 महिना लागतो. हे आता ह्याची प्रसिद्धी जास्त इंग्लंड अमेरिकेमध्ये झालेली आहे. म्हणजे ब्रिटिश सरकार ज्यावेळी होतं त्यावेळी संस्थानिकाकडे गव्हर्नर लोक भेटायला यायचे आणि गव्हर्नर भेटायला तर ते संस्थानिक काय करायचे, गंजिफा म्हणून त्यांना प्रेझेंट द्यायचे. म्हणून त्या ठिकाणी तिकडे प्रसिद्धी जास्त आहे. आता आपल्याकडे कुठे ठराविक पुणे आहे, मुंबई ह्या शहरांमध्ये, बेंगलोर इकडे झालेले, गोव्यामध्ये सुद्धा काही लोक नेतात गंजिफा. आता सर्वसाधारण मध्यम साईज गंजिफा म्हटल्यानंतर याची किंमत 10 ते 15,000 रुपये आहे. आणि त्याच्यानंतर हा जो मोठा गंजिफा आहे दर चित्रांनी होतो याची 20 ते 25,000 रुपये किंमत आहे. आणि आता तुम्ही हा जो गंजिफा दाखवला त्याच्यात पानं किती असतात? 120 कार्ड असतात. ह्याच्यात पण 120 कार्ड असतात, पण साईज लहान. ह्याच्यामध्ये चित्र कमी येतात, ह्याच्यामध्ये चित्र जास्त येतात. म्हणजे जेवढं जास्त चित्र त्याची किंमत जास्त. वेळच लागतो त्याला. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.